फोंडे पालिका बाजारांतल्या वेपाऱ्यांचो सोप्याचो प्रस्न सुटपाची कांयच चिन्नां नात. हालींच जाल्ल्या पालिका मंडळाच्या बसकेंत भायर बसपी वेपाऱ्यांक 6 आनी बाजारांत बसपी वेपाऱ्यांक 12 रुपया सोपो लागू करपाचें थारिल्लें. वेपाऱ्यांक ही गजाल मान्य ना. 5 रुपया दरानूच सोपो दितले म्हूण वेपारी म्हणटात. ताका लागून हो वाद परत उफाळून येवपाची शक्यता न्हयकारू नजो. फोंडे पालिका बाजारात बसपी वेपाऱ्यांनी सोपो दिवपाक न्हयकार दिला. बाजारांत बसपी वेपाऱ्यांक 5 रुपया हो दर लागू करचो अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आसा. कंत्राटदाराक सोपो दिवचे ना अशेंय तांचें म्हणणें आसा. ते कावन्सिल मिटिंगे 12/6 तेणी ठराव घेतला की 12/6 प्रमाणे स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे आमचे कडल्यान पयशे घेतले म्हणून. आनी तेणी 1 तारखेक कलेक्शनाक धाडले. पूण आमचे जे मार्केट वेंडर आसा तेणी दिवना. आमकां तो मान्य ना. आमी 5 रुपयाच्या स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे आमी तांकां पयशे दितले म्हणून ठरयला सगळ्यांनी. जो न्यू कॉम्प्लेक्स बांदला तितून ती शॉपां आसा मोठी व्हडली, तांकां पर स्क्वेअर मिटर 100 रुपया म्हयन्याक. म्हणजे त्यांच्या दिसाचो हेजे प्रमाणे पळयत जाल्यार 3 रुपया 33 रुपया पडटा स्क्वेअर मिटराक. हय, म्हणटकीर आमी म्हणटा कितें तसोच तांकां लायला ते पयशे आमकां लावपाचो. आमी तरी ओपन बसा, आमकां कांयच प्रोटेक्शन जावं कसलेच फेसिलिटी ना. आमी सोपो दिवपाक तयार आसा, पूण 5 रुपया स्क्वेअर मिटरान, आनी तेय बी म्युनिसिपालिटी टेंडरवाला आमी अजिबात दिवपाना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ह्या सिजनाच्या आय लीग जिखपाचे दिशेन मोहन बागानान शुक्राराक म्हत्वाचे जैत जोडले. कोलकात्यांतल्या गेमींत साळगांवकाराक 3-1 मारले. साळगांवकाराचो हालीं तेंपाल मोहन बागाना परस सुपिरियर खेळ जातालो, पूण आय लिगांत मोहन बागानान पेजाद फॉर्म दाखयले. पयले सुवातेर आशिल्ल्या मोहन बागानाचे 10 मॅचींनी 24 पॉयंट जाल्यात. साळगांवकर 5वे सुवातेर आसा, तांचे 14 पॉयंट जाल्यात. Yeah, not only that, they haven't been in such a promising position in the last 4 years. So there's no doubt everyone is up. Is packed, you see the gate, there's still some more people trying to make their way inside. So it's just a new dawn for Mohun Bagan. Of the kick-off, it's Pierre who started it for Salgaocar, and the away side will be operating from the left to right of your television screen. A class like Sonny Node. And there's the corner. Yes, Katsumi Yusa header as well, and a fine save. And you look at the situation. How Danachan, yes, it's good. Daryl Duffy, nice ball. A delightful ball, a good chance, a fine save by Devjit Mazumdar. The first time he had to save a ball, but... And there's the Mohun Bagan supporters, everybody is restless, they want their team to do well. Yeah, that's the first goal. That was Sonny Node, his cross, pinpoint cross, his man, anybody can touch it and it will end up the same way, right? And they came back immediately. Yes, that's because the Mohun Bagan defenders were busy celebrating, they weren't thinking about the next move. Yeah, but it's always coming that true. Sonny Node, corner kick. Every time in the second half, a chance, long range effort. It's still there, goal, yes! This is the second goal. And look who scored, this is Katsumi Yusa. Nicely defended by Katsumi Yusa. There should be one man running from here on the left side. Yes, that is what Pierre Boya is doing. JJ. Sonny Node, will it go for the glory? Fine shot, what a goal! This could just be one of the goals of this Hero I League team. इतल्यार हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.